प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16 वोड 1 ते 5 पर्यंत. लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 5. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एका सबाता दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणसां तोडून आनी ती ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फारिजावांनी तांकां म्हणलें, सबाताचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिका भायर कोणाच्यानूच खावन वजो आसलेले ते देवा मुखार दवरलेले उंडे ताणें काडून खेले आनी आपल्या सांगात्याकूय दिले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू साबाता विशीं आमकां शिकोवन दिता. आनी बाबणीनो, जें आयज जेजून आमकां ह्या शिवर्तमाना वरवीं सांगलां, ही सोजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमी खूब बोडकुडींतल्यान आमकां सुटका मेळटली. बाबणीनो, कितें घडलां? धर्मा वरवीं आमकां सांगलां की आमी साबात दवरूंक जाय, आमी मिसाक वचूंक जाय, आयताराचें करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें फेस्तां करूंक जाय. आनी बाबणीनो, जेन्ना आमी ह्या मनान आमकां करूंकूच जाय म्हणून आमी कोत्ता, आतां बाबणीनो आमी आमच्या देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना. आमी देवा बरोबर संबंद दवरिना. बाबणीनो, जेन्ना आमी मागणें करूंक जाय, आमी मागणें करिना कित्याक म्हाका करूंकूच जाय म्हणून हांव कोत्तां कित्याक म्हाका खोशी आहा. हांव जेन्ना इगोर्जेक वेतां, हांव इगोर्जेक वचना कित्याक म्हाका वचोंकूच जाय म्हणून हांव इगोर्जेक वेतां कित्याक म्हाका खोशी आहा म्हज्या देवा बरोबर संबंद दवरूंक, मागणें करूंक, एके भाशेन म्हजी वाखाणणी, म्हजी स्तुती ताका करूंक. म्हाका कितें बरें करूंक जाय जाल्यार हांव करिना कित्याक म्हाका करूंकूच जाय म्हणून हांव कोत्तां कित्याक म्हाका खोशी आहा. म्हणटच बाबणीनो, जेन्ना आमी कितें कोत्तां, आमी आमच्या काळजांतल्यान कोत्तां कित्याक म्हाका ती खोशी आहा म्हणून. आतां बाबणीनो, आमी जें कोत्तां आमी आतां खुशालकायेन कोत्तां. कोणाक आतां समजा मागणें करूंक जाय, ताका कोणें सांगलें तें करूंकूच जाय म्हणून. बाबणीनो, जो कोण जबरदस्तीन कोत्ता तो खुशालकायेन करना कित्याक कोणें सांगलां म्हणून करपाक, कोणें ताका फोर्स केला म्हणून. केन्ना ताका सांगलां तूं येना जाल्यार हांव तुका तुजे कडेन उलोवचो ना, तूं येनाय जाल्यार तूं पातक कोत्तलोय, तूं येनाय जाल्यार तुका कुमसार करचें पडटलें. आनी बाबणीनो, अशे भाशेन आमकां सांगलां म्हणून आतां आमी जें कोत्तां आमी कोत्तां जबरदस्तीन. म्हणजे आमी खोशेन करिना, आमचो संबंद देवाशी ना, आमी फकत भायल्यो रिती कोत्तां, आमी फकत आमचें इंग्लिशीन म्हणटा ताका ऑब्लिगेशन कोत्तां. आनी आतां आमच्या देवा बरोबर संबंद दवरूंक जायना. तर दुसरे वाटेन समजा म्हाका म्हणजे खोशेन म्हाका करूंक जाय, ही खोशी म्हाका येवपाक, ही खुशालकाय म्हाका येवपाक, देवाक आर्गां दिवपाक, वाखाण दिवपाक, मागणें करपाक, इगोर्जेक वचपाक, हें कशें जातलें? ज्या दिसा म्हाका सोजमणी मेळटा, जेजून म्हजे पासत खुर्सार कितें केलें तें, जेजून कशें आपलें रगत वारयलें. बाबणीनो, आमच्या पातकांक लागून आमी एमकोणान वचपाचीं आसलीं, पूण जेजू येयलो आनी जें आमकां वायट जावंक जाय आसलें तें, आमकां जें भोगूंक जाय आसलें तें तो भोगलो आमच्या मोगा पासत. म्हणटच बाबणीनो, आमकां जेन्ना ही सोजमणी मेळटा की जेजून आमचे पासत कितें केलें, आतां बाबणीनो आमी सजमता की देव आतां इतलो आमचो मोग कोत्ता, इतलो आमी मोग ताचो अनुभवता आतां कित्याक ताणें आमकां सगल्या वायटान तो निवारला, आमकां सगलें बरें केलां. ही सोजमणी मेळ्ळ्या उपरांत आतां आमी बाबणीनो मागणें कोत्तां, दिन वाचतां, इगोर्जेक वेतां, मिसाक वेतां, मागणें कोत्तां. आमी फकत देवस्पण करना कित्याक बाबणीनो, जो कोण देवस्पण करता
थोड्या लोकांक संवय आहा सदांकाल मिसाक वचपाक तांकां दिसता की मिसाक गेल्या म्हणून ओ मागणें केलें म्हणून ती एकदम बागयोन ओ तांकां चड बेसांव मेळटलें बाबडो ह्याच कारणाक लागून लोक चुकला देवाक सदांकाल मेळपाक वता इगोर्जेन मिसाक वता मागणें करता पूण शेकी बाबडनो एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवनान जैतिवंत जिवीत जिवनान कित्याक फकत ती धर्मान बुडल्यान ती कोत्तात कित्याक संवय जाल्या जे भाशेन आमी सकाळीं उठ्ठा आमचें दान घासता आमी नश्ट करता तेच भशेन थोड्यांक संवय जाल्या इगोर्जेक वचपाक मिसाक वचपाक पूण ज्या मीस जाल्या उपरांत सगळें केल्या उपरांत कोमया गेल्या उपरांत देवाची शांती तांकां जी दिल्या ती तांकां उणमवल्या उपरांत ती भायर येतात आनी अशे भाशेन जियेतात की ती जेजू पासून नको तें जें घेतलां तें नकोत आनी बाबडनो एके भाशेन आतां देवाचेर आड वेतात म्हणून फकत जें आमी कोत्ता धन कोत्ता जाल्यार आनी खरेपणी आमकां ही सजमणी मेळोंक ना जाल्यार बाबडनो आमी कशे भाशेन जियेतले आनी हेंच घडटा आयजच्या शिवर्तमानान जेन्ना हे फारिझेव येतात जेजू कडेन म्हणटात तुजें शीस कोणसाचे कोणे कित्याक खातात आयज साबाताचो दीस हें करूंक जायना आनी बाबडनो जेजू आपल्या शिसांक सांबाळून दवरपाक तो आतां फारिझेवांक सांगता तुमी नको दाविदान कितें केलें तें जेन्ना तो देव मंदिरान येयलो जे यादनिकान खावंक जाय आसलें तें पांव खावंक जाय आसलो तो ताणें खालो आनी आपल्या सिपायांक दिलो म्हणटच आतां जो आसा तुमचे फुडें म्हणटा तो जेजू तो साबाताचो राजा तो ताका साबाताचेर अधिकार आसा म्हणटच तुमी बिश्टें हें साबात करून बिश्टेन दुसऱ्यांक फटय नाकात आनी ताका जबरदस्तीन हाडपाक दिनाकात तांकां संबंद म्हजे बरोबर दवरपाक दियात तुमी खरेपणी सत शिकोयात जें जेजून घडलां खुर्सार आनी ताणें कशें आपलें रगत वारयलां आमचे पासत आनी ही सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत बाबडीनो आमी खुशालकायेन मोगान आमच्या देवाची स्तुती करतले आमी खरेपणी साबाताच्या दिसा आयतार दीस येवन त्या मिसान आमी वांटो घेतले आनी खरेपणी आमचो संबंद हें करून वाडटलो आमी खरेपणी देवाच्या मोगान जियेतले आमी देवाच्या मोगान आनी आमच्या पेल्याच्या मोगान आमी जियेतले हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.